माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो आयज असा डे 2 आणि आयज असा विसर्जन. सो माझ्या आजीच्या घरात डे दीस गणपती आणि रातचे विसर्जन करतले. सो जस्ट आम्ही आता रेडी जाल्ले आसा. म्हणजे सकाळी भायर गेल्ले आम्ही ब्रेकफास्ट करपाक. जे सांगासर न्ही रेस्टॉरंट आहा पांडुरंग म्हणून, ते बरें मेळटा. थंय रेस्टॉरंट म्हणजे थंय ब्रेकफास्ट केले. मागीर येताना फुलां बीन हाडले थोडे. आयज वयतले मी आता भयणीगेर वयतली. ओके, सो फुलां बीन घेवन येयला. सो म्हटलें या म्हटलें आता जस्ट रेडी जाल्लें आसा. आणि आयज साडी पळया, हें बी बेंगलोरच्यान हाडलेलें हांवें. शिव आयलो दाखोवपाक. सो सारकें न्हेसोंक ना हांवें ना, मातशें समजून घेयात. सो हें साडी बेंगलोरच्यान हाडलेलें हांवें. आणि ब्लावज तुमकां खबर आहा हांवें ताजे कडेन शिवलेलें, सामको बेस्ट शिवला. आणि आयज तरी पावसूच ना न्हू ना. काल तरी बरें पावस आसलेलो, पण आयज तरी पावसूच ना. ओके, सो आतां आमी वयता भयणीगेर. पांय पडोवन तशें वयतली आमी आजीच्या घरा. आणि आयज न्ही विसर्जन पयलीं न्ही एक पुजा आसता, तें तुमकां गोंयांत दिसचें ना. दंडावली पुजा म्हणून. ते दंडावली पुजा कितें हें तुमकां मागीर दाखयता सांजचें. ते केळीचें आसता पळय, शिशें म्हणटा ताका आमी, केळीचें झाड आसता पळय तें काडून तेजें तें कितें म्हणटा तें खबर ना म्हाका. तें काडून कट करून बरें डिजायन दिवन न्ही एक दंडावली करतात. ते दंडावली करून मागीर आरती काडटात, मागीर विसर्जन करतात. तें तुमकां हांव दाखयता. पण हें दंडावली आहा पळय तुमकां हें गोंयांत दिसचें ना. जस्ट हांगासरूच तें आसता तशी दंडावली पुजा म्हणून. ओके, सो आमी सगळीं रेडी जाल्लीं आसा. आतां वयता आमी भयणीगेर. ओके, शिवाक मेळटा. हाय, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. हां, चल या येता. चला आतां भायर सरता आमी. ऋत्वीक आयज ब्रेकफास्ट कांयच करूं ना, ताका जाय सँडवीच. आनी हांगा न्ही सँडवीच बी चड मेळना. इडली सांबार, इडली डोसा, मसाला डोसा, बन्स, पुरी असलें मेळटा. खा रे म्हणटा आयज तरी कांयच खावंक ना. मागीर येताना आमी एप्पल घेतले, 2 एप्पल खावन बसला तो. असलें आयकाच ना भुरगे. ओके, सो आयज फूल माळ्ळा दाखय न्ही जायो. जेन्ना हांगा येयला पळय 2 दीस कंटिन्यू हांवें जायो लायला. काल आनी आयज शिव म्हणटा जायो म्हारग खंय. सो हें पडलें म्हाका 50 रुपया एक. 4 घेतला हांवें, 2 न्ही. भयणीगेर आतां वयता न्ही आमी गणपती घालया. आनी भयणीगेर गणपती आहा पळय तो तांबडो. तेंचो न्ही वर्सां वर्स गणपती न्ही तांबडो आसता, म्हणजे तांबडे कलर फूल तांबडो आसता. दाखयत तुमकां. ओके, चला. शिव म्हणटा हांव साडयेन खंय बारीक दिसता खंय. बरीच लायक हांव. फोटो बीन काडले न्ही अशें बारीक दिसता. पयलीं बारीक ना हांव, मोठें हांव. जस्ट आमी त्या हॉटेलांच्या भायर सरले न्ही. हांगा एक रोड आसा भितर. ते रोडार गेले पावले भयणीगेर. लागीं आहा. आयज पावसूच ना न्ही, कडक सामकी वत पडला. पण रातचे न्ही विसर्जन करता तेन्ना मातशें पावस पडोंक जाय. मातशें बरें दिसता. लास्टाक पडलेलें बारीक आहा. पयलीं व्हडलो पडलो, मागीर बारीक पडलें. सो आमचें न्ही विसर्जन करता म्हटल्यार न्ही 9 साडे 9 जाता. दंडावली करचें पडटा बेगीन बेगीन. आतां जेवून न्ही जेवून मागीर दंडावली रेडी करूंक जाय. मागीर पुजा करून विसर्जन. आनी आयज पातोळी करतात. आयच्या दिसाक आमगेर पातोळी करतात. आणि भयणीगेर 5 दीस 4th डे आसता पळय तेन्ना तेंचे सत्यनारायणाची पुजा आसता. सो 12 जाली न्ही, देवळान न्ही आरती आसा. चल पांय पडया. फुली फुल हो गया, ऐसे मस्त दिख रहा है अभी. लाय मेरे अगरबत्ती तक लाइन टाका हेल्प कर. पाय पड यो, पाय पड. सो हे न्ही भावजीचे फुडें न्ही हे बॅक सायड, म्हणजे एक्चुअली हे फ्रंट सायड हे पळयात. तो हे न्ही तो एक कडेन बसना. तो हे न्ही बंद आसता. जेन्ना चवथ बी आसता पळय तेन्ना तुमी सगळीं येता मुंबयच्यान बी. मागीर तुमी सगळे रेडी बी करून हे करता. सद्या हे मागीर बंद आसता. हें कार्तिक हाय म्हण रे. कार्तिक बिझी आ गेलो. सो हे न्ही पंचखादी म्हणटा न्ही, पंचखादी. ओके, आणि लाडू.
स्पेशल लाडू आहे. इथून शेंगदाणे मागीर खोबरे बी घालून लाडू करतात. घे हे दी निल्ले पंचखादी प्रो. सो हें आसा कशाय. कशाय कोथिंबीर आसता पळय ताजे ते दूध घालून करतात. हाय म्हणी. हाय हाय. म्हाका दिसता ते रडटले. म्हाका दिसता ते रडटले. ना ताजी मम्मी भितर आहा. दाखय तुमकां किचन यो. या हे ताजी मम्मी आणि ते बेंगलुरू आसता. आणि हे नी किचन. येस. पळयता पळय कशें येता आमी घरा. हा मोबाईल. हाय करता हाय त्या मोबाईल. जस्ट आतांनी पावस इल्लो. भयणी सगळे कपडे काढले. आता परत कपडे घालता. बरो व्हडलो पावस इल्लो. बरे कडक वत पडलेले. आणि घालनाका ते सांगले घालनाका म्हटले कपडे. दोन घातले मोदी कुठे काढले कपडे. कपडे सुकना न्ही पावस आनी पळयत रावंक जाय. आनी मागीर धांवून येवचें पडटा कपडे काडपाक. आनी हांगा सगळीं झाडां भरला पळय. लास्ट टायम येयले तेन्ना कांय नासलें न्ही. आतां सगळें झाडां भरला हांगासर. हे झाड काढलं गो भिंडाचे. ऐकता ऐकता भिंडा झाड काढलंय. भिंडा झाड कापले खंय. हांव हें न्ही तें. हे पळय भिंडाचें झाड सामको खेकडो केला. सगळे काढले. कळ्ळें गो. थँक्यू. कापले भिंडाचे म्हणजे कापोंक ना. सायडीतले ब्रांचीस ती कट केला. मागीर ते जातले परत. तो जाले आमचे खबरी मारून. आता वयता आमी आजीगेर. आनी तो ऋत्विक पळय थंय क्रॅकर्स मारता. तो हांगा येयलो न्ही एक जाग्यार बसना. हो पळय ऋत्विक आता क्रॅकर्स मारूंक शिकला. ऋत्विक चल या आमी मागीर वयता. आता शिकलो ऋत्विक. लागले हा लागले लागले लागले. चल चल. तो पावली आम्ही आजीगेर. आणि आमचे गणपती बाप्पा बसला हांगासर. मम्मी मेळता. हाय म्हण सगळ्या. मम्मी बडबड कर. हाय. मम्मी आई साडी बरी नसला. हय कट करना. शिवनाथ कित्याक मेकॅनिक करता. थंयसर रातचे विसर्जन करतले न्ही. थंय न्ही मातशें काळो पडटा. ऑलरेडी लायला खंय न्ही. लायले न्ही बल्ब दवरला. आतां शिवनाथ मातसो व्हडले हाडला. बरें उजेड पडटा न्ही ताका लागून तें काम चालू आयजे. आनी भायर पळय गाय रावला. भितर येवंक सोदता आनी न्ही सगळ्यांक हाणटा. ते खूब डेंजर आहा ते. दाखय रे यो अंबा पळय हांगा. हाय म्हण सगळ्यांक. हां वास रुपये कितें येता. वास घेवपा येता तो. हें पळय नाल्लाचें झाड. मम्मी हांगा हाड म्हणपा लागली. हांगा लायतले फाटल्यान. हांगा जागो खूब आहा फाटल्यान ताका लागून फाटल्यान लायतले. रिमोट कंट्रोल लायटाचे. नैवेद्य जाल्ले आसा. आनी आयज न्ही चड अशें आमी म्हणजे चड अशे डिशीस करना. मेन म्हणजे पातोळी करता आयज. आनी ते दाळ मागीर मुगाचे बीन सेम. जस्ट आतां नैवेद्य केला. शीत आनी पातोळी नैवेद्य केला. जेवून न्ही बेगिना बेगिना मागीर ते तुमकां सांगलेलें न्ही दंडावली पुजा ते सगळें रेडी करूंक जाय. ताका लागून सगळें बेगिना बेगिना करता हांगासर. शंखाचे आवाज. आरती करता आरती. ऐकता आता बसता जेवपाक. आणि पावस येयलो. ओय भिजना का भितर यो. हात धुवन बस यो. पावस येयलो पळय. कपडे काडपाचे कपडे घालपाचे हेच काम. वारो सुटला.
नाल बिल पडा तकलेर हय चल हय जेवपाक हात धुय चल. आम्ही बसला जेवपाक आणि मम्मी सांगले ते हळदीचे पान काढ म्हणून. बांगडे सॉल करूया. बांगडे सॉल दाखयत तुमकां बांगडे सॉल बरें लागता. खूब हांगा हळदीची पानां आणि कढीपत्ताय खूब आसा. खूब व्हडले झाडां. हांवें म्हटलें काडून व्हरया म्हटलें. फ्रिजीन दवरल्यार बरें उरता न्ही ताका लागून. सो हे पळया पातोळी. आयज सिंपल जेवण व्हडलेशें कांय ना. मेन पातोळी करता आई आनी भायर न्ही व्हडलो पावस पडटा. ओके सो हांगा आसा शीत वरण आनी हे निरपणस भजी. हा हा बरें जालें. जे जेता मागीर मेळटा तुमकां. तो सांज जाल्ली आसा आनी आतां न्ही आमी तुमकां सांगलेली न्ही दंडावलीची आतां पुजा आसा म्हणून. सो हांगासर आतां न्ही दंडावलीची रेडी करता. आनी हे आसा केळीचे शिशे म्हणटा ताका न्ही कसो म्हणटा गे केळी शिशे केळी पोती ते न्ही अशे काडूंक जाय. दाखयता तुमकां राव. अशे पातळ अशे न्ही एक शीट येता ते काडून घेवंक जाय. हे पळय अशे अशे न्ही सगळे काडून घेवंक जाय. हे पळय ओके तो हे सगळें काडून घेता मागीर दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर न्ही लाकडाचे लायला आनी तेज्या वर ते केळीचे आहा पळय ते ताका लावून ताका आमी मागीर न्ही ताका डिजायन करतले. हे पळय भायर व्हडलो पावस पडटा. दाखयता तुमकां उदीक सगळें भरला हांगासर. हे पळयात अजून न्ही काम चालू आसा आनी पावस व्हडलो पडटा हांगा. हे पळयात एक्चुली आमी न्ही विसर्जन न्ही हांगा बांय आहा न्ही थंय करता विसर्जन. हांगा सगळें उदीक भरला. हे पळयात सो आतां न्ही ताका फूल लायता आनी फुलाच्या मदीं न्ही कलर लायला. दिसता न्ही अशें फूल न्ही अशें फुलां लायतले आनी ताका मातशें डेकोरेट करतले मागीर बरी दिसतलें पळोवपाक. मागीर तुमकां दाखयता हांव फायनल लूक. सो फायनली न्ही हांगा हेका म्हणटा दंडावली हां सो रेडी जाल्लें आसा. आनी हें न्ही हें आसता पळय आंब्याचें पान नाजाल्यार न्ही तुमी खावपाचें पान आसता पळय ते बी लावन करता. हांगा दाखयला पळय. सो हें आसा खावपाचें पान आनी ताका न्ही अशी फुलां लावून डिजायन केला. सो हें तुमकां न्ही फक्त गोंयांत पळोवंक मेळचें ना. फक्त तुका हांगाच पळोवंक मेळटलें. आनी म्हाका हें आयडिया खूब आवडलें. फुलाक न्ही म्हणजे होळीचे कलर आसता पळय ते डीप केला. सो हेका म्हणटा दंडावळी. ओके ती आरती करून गणपती विसर्जन करतले आनी हें काडून मागीर उडोवपाचें. हें पळय पण दिसता इतलें बरें पण ताका खूब टायम लागता करपाक. हां इतलें इझी नाय. 2 वरां लागले करपाक ताका हांगा डिजायन दिवपाक 2 वर लागले. सो फायनल जाल्लें आसा. सो आतां आमी आरती करतले आनी विसर्जन आनी भायर न्ही व्हडलो पावस पडटा.
पूजा जाल्ली आसा आता न्ही हे काडटा दंडावली. सो पयली न्ही गौरी विसर्जन करतले. पयली गौरी विसर्जन मागीर गणपती विसर्जन करतले. पेन जस्ट पावली आम्ही रुमान जेवून येयली आम्ही हांगासर. टायम जाला असो 12:30. ओके तो चला हांव व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. होय रे तो बाथरूमान आसा. बाय म्हण. बाय. सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा आणि काल न्ही एक हें आसलें एनिवर्सरी रेहान आनी रुबिनाचें. तर काल विसरलें हांव ताका थंय वीश करपाक. सो तांकां आयज व्लॉगान वीश करता हांव. काल आसलें 10 तारीख, आयज 11. काल आसलें तेंची एनिवर्सरी. सो विशींग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी रुबिना एंड रेहान. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे सगळे जे इच्छा आहा पुराय करचे आणि हॅपी रावात. ओके तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी रेहान एंड रुबिना. आणि आयज न्ही 2 बर्थडे आसा. सो नाव आसा अनवेल फर्नांडीस. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचे आमी हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अनवेल फर्नांडीस. आणि एक आसा प्रिस्टन गोन्साल्वीस. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचे आमी हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रिस्टन गोन्साल्वीस. Happy birthday and many blessings to you. May God is come to happy birthday. चला बाय.